24 मे काँग्रेस सरकार घडितली हे बाबुशाचे हास्यास्पद विधान भाजपान म्हटला। काँग्रेसीचो पणजेचो उमेदवार बाबुशान पणजेचे तिकेटी खातीर सगळ्यान पयली भाजपा कडेन संपर्क सादिल्लो। काँग्रेस काबार जाल्या देखून आपूण भाजपान येवपाक सोदता अशें बाबुशान म्हणिल्ल्याचे तेंडुलकरान सांगलें। 24 तारखेर काँग्रेस सरकार स्थापन करतले अशें बाबुशान म्हणिल्ले जाल्यार भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा बाबुश दिसा उजवडा सपन पळयता। भाजप 4 जागे जिखतलो देखून काँग्रेसीक सरकार स्थापन करपाची संदच मेळची ना अशें ताचें म्हणणें। भाजपाच्या आमदारांचो आंकडो वाडून 24 जातलो। काँग्रेस पार्टीची तिकेट मागचे पयलीं आनी नॉमिनेशन पेपर फायल करचे पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिसान तो तिकेट मागपा खातीर कित्याक आयिल्लो भारतीय जनता पक्षाची ह्या बाय इलेक्शनाक। आनी त्या वेळाचेर ताका दिसतालें काँग्रेस पार्टी स्क्रॅप जाल्ली पार्टी आसा म्हणून, आनी ती स्क्रॅप जाल्ले पार्टीन बाबुश आतां परतो गेल्लो आसा। थंय पराभव जातलो म्हणूनच तो पयलीं भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयान येवन तिकेट मागून गेल्लो। येणारे 23 मेक जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या मदतीन हो रिजल्ट आसतलो 6-0 आसतलो। भारतीय जनता पक्षाचे 6 उमेदवार 2 लोकसभेचे आनी 4 विधानसभेचे आमदार आमचे निवडून येतले आनी भारतीय जनता पक्षाची आमदाराची संख्या ही आमच्या बळाचेर 18 आमदार आसतले प्लस 6 आमदार आमचे बरोबर आसात, ती संख्या जावन 24 जातली। आनी कोणी दिसाची स्वप्नां पळोवची न्ही की 24 तारखेक किंवा 23 तारखेक गोंया भितर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार पडटलें म्हणून। भाजपाचो पणजेचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान स्मार्ट सिटीच्या कामांत घोटाळो केल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप भाजपान भायर आयला। भाजपाचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकार म्हणटा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांत पारदर्शकता आसा। स्मार्ट सिटीच्या कामांत निविदनां बोलिना देखून ह्या कामांत घोटाळो जावपाचो प्रस्नच ना अशें ताचें म्हणणें। की झेब्रा क्रॉसिंगा बद्दल उलयल्यात काल, आता झेब्रा क्रॉसिंगाच्या संबंधान जी माहिती घेतल्या त्याच्या आधाराचेर अजून त्याचें कामूच अजून अलॉट जावना कोणाक। 35 लाखांचें काम 35 लाखांचें काम अलॉट जाल्लें आसा तें आपल्याक दिवचें काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट सांगता। आतां हांकां कित्याक दिवचें, संवय आसा न्ही ती अशें दिसता एक फावट म्हणून मागता आपल्या कडेन दिवचें म्हणून। पूण खरें म्हणजे हो कामूच जर अलॉट जावना हे पयशांच्या हे मुखारूच जर वचूना जाल्यार खंयच्या हातून खंयचो स्कॅम आयलो। खंयचीय गजाल जेन्ना सुरवात जाता ती सुरवात जाता आसतना तातूंत कांय टिथींग प्रॉब्लेम्स आसतातूच आमकांय खबर आसा। आनी हे टिथींग प्रॉब्लेम्स पयस करून तातूंतल्यान सोल्युशन्स काडपाक जेन्ना आमी मुखार वता आनी जेन्ना स्मार्ट सिटी सारको एखादो एक इनोवेटीव कन्सेप्ट घेवन सरकार येता आनी तें काम करपाक सोदता तातूंत खरें म्हणजे ताका सपोर्ट करपाचो आनी त्या सपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ऑपोजिशन जरी आसता जाल्यार कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून काम जर करपाक सोदता आसत जाल्यार असल्या कन्सेप्टान सुद्दां काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करपाक शकता। पूण इलेक्शनां तोंडार आयली आनी इलेक्शनां तोंडार आयली म्हणून आतां सिद्धार्थ उबो रावला म्हणून तेजेर आरोप करुया आनी लोकांची दिशाभूल करुया हें काँग्रेस पार्टीन थारोवचें। सो 23 तारखेचो रिजल्ट हो स्पश्ट आसा। ह्या गोंयची जनता जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबी रावतली। भारतीय जनता पार्टीक जय तें मेळटलेंच, पूण त्याच बरोबर गोंया भितर डेव्हलपमेंटाचो अजेंडा घेवन जी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काम करपाक सोदता त्या सरकारा फाटल्यान सुद्दां गोंयची जनताय उबी रावतली। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।